Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. कमर्शियल एलपीजी गॅसींची शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान खुबशा रेस्टॉरंटांक हाचो धपको बशिल्लो. मात आता सरकारान एलपीजीचो कोटा 20% आशिल्लो तो 40% केला. थळावे रेस्टॉरंटवाले सिलिंडर कोटा विशीं कितें म्हणटात ते आयकात. सप्लाय जी स्टार्ट जाल्या तितून मातसो रिलॅक्सेशन येयला आमकां, म्हणजे फुल फ्लॅज जावना, पूण जे आमचे जे एजन्सीज आसा जे गॅस एजन्सी सप्लाय करता ते आर फुल्ली कोऑपरेटिंग वीथ अस. तांकांय खबर आसा म्हणजे ज्या जाग्यार आमकां 2 मेळोंक जाय 3 मेळोंक जाय ताजेर 1 मेळटा. सो एटलिस्ट नासल्यार एक तरी आसलो म्हणजे जाता. गरम करपाचें सपोज आमी फ्रेश दिताले गरम करून, आतां आमकां खंय तरी एक कॉम्प्रोमायज करून मातशें ओवनान गरम करून दिवचें पडटा. म्हणजे गोंयचें ऑथेंटीक सगळेंच जायना ओवनान, सो खुबश्यो मेनू आमकां कट करचे पडले. फाटल्या एक 8-10 दिसां पयलीं सामकी टेन्स जातले, थंय सादारण हयसरान बरी व्हडली लायन लागला. पूण आतां कितें तें म्हणून आतां खूब सिच्युएशन बरी आहा. कमर्शियलाचें सिच्युएशन पयलीं वर्स्ट जाल्लें, पूण गव्हर्मेंटान तातूंत कोटा वाडयला. ऑलमोस्ट 20% 40% केला. आनी सगळ्यांक एटलिस्ट एक सिलिंडर पावतलो ही हे काळजी घेतली. एटलिस्ट तेंचे खूब जाण जे स्टाफ असलो किंवा बाकी थोडेशे बारीक बिझनेस तो तरी चालू रावलो. आता सर 50 पासून 70 म्हणून वाढ केली अशें कितें तरी आमकां आयकपाक येता. वाड केले अशें येता, पूण अजून तरी प्रॅक्टिकली आमकां सिलिंडर सप्लाय येवना. ओके. कमर्शियल एलपीजी गॅशीची शॉर्टेज जाल्ल्यान रेस्टॉरंटवाले मंत्री दिगंबराचे भेटेक गेल्ले. आता कोणाला ते रजिस्ट्रेशन ना म्हणून ते 2 फॉर्मां दिल्ले आसा, एक एंड युजर फॉर्म आणि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ते दोन्ही फॉर्म भरपाचे आनी इन दॅट डेट ऑल एप्लिकंट हू हॅज रजिस्टर्ड हू आर रजिस्टरिंग एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन एंड इमिडिएटली फाल्यांच्यान आमकां एक सिलिंडर तरी दिवपाक स्टार्ट करा म्हणून तांणी आमकां उत्तर दिलें. रेस्टॉरंट ओनर्स हॅव टू एप्लाय फॉर PNG हेन्स फ्युचर. सो ऑल वील बी कन्वर्टेड इंटू PNG कनेक्शन. मात ट्रेडिशनल शेक ओनर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षान हाचेर वेगळे मत उक्तायलें. लिमिटेड मेळटा, पूण चडशे जे कमर्शियल जे सिलिंडर आहा न्हू ते चडशे व्हडल्या हॉटेलांक दिले जातात. आमकां शेकवाल्यांक मेळोवपाक हेची खूब त्रास जायचे, आमकां लायनी लागची पडटा. जाल्यार कांय जाणांनी शॉर्टेजाक लागून वेवसायाक धपको बसला म्हूण सांगलें. पूरी नहीं है, वो नहीं है, थोड़ा हम लोग को तकलीफ होगा. अभी तो आज की गैस नहीं है, खत्म होने वाली है. अभी तो आज बंद करना पड़ेगा. इफेक्ट तो जाताले जो आमकां म्हणजे आठवड्या आमकां चा लागताले, समज जर एकूच मेळपाक लागलो जाल्यार आमी बाकीचें काम कशें करपाचें. सो कितें गव्हर्मेंटाक तुमी सांगता? कामाचें बरें आसा, वर्करांक कशें पडटलें आमी. आठवड्या जर 5 लागता जाल्यार आमकां 3 तरी प्रोवायड करचे आठवड्याक. म्हणजे आमचें बरें जातलें आनी कामगारी सेफ जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.